नमस्कार. आईच्या या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. वेंचणुकेची घोशणा जातकीर म्हाका दिसता पयली फावट सगळे पक्ष मेजर पक्ष एकामेकाच्या मुखार ह्या सत्ताग्रहांतल्यान आज येतात. कितें एक्सपेक्ट करता आमी फुडल्या 30 दिसां भितर आनीक ते 30 दीस पुरो काय कितें सगळे लोकां म्हऱ्या पावपा खातीर आनी कितली तयारी आसा प्रत्येक पक्षाची हाजेर आमी आज भासाभास करतले. 6 जाणांचे पॅनल आसा आनी त्याच खातीर म्हणलें की म्हत्वाचे सगळे पक्ष आनी तांचे प्रतिनिधी आज आमच्या स्टुडियो भितर आसात अँड दे आर गोइंग टू टॉक टू एंटायर गोवा अँड द इलेक्टोरेट डायरेक्टली. एक एक करून फटाफट वळख करता अँड देन आय विल ओपन इट फॉर डिबेट. पयली आसात ते म्हळ्यार भाजपाचे आमदार आनी फुडारी सिद्धार्थबाब कुंकळकार. स्वागत. नमस्कार. दुसरे आसात म्हजे बरोबर मोगोचे ज्येष्ठ फुडारी आनी कार्याध्यक्ष नारायणबाब सावंत. स्वागत तुमचे. नमस्कार. तिसरे आसात काँग्रेसीचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन सुनीलबाब कवठणकार. स्वागत. चौथी म्हजे बरोबर आसात गोवा सुरक्षा मंचाचे युवा फुडारी हृदयनाथ शिरोडकर. स्वागत. पांचवी म्हजे बरोबर आसात गोवा फॉरवर्डाचे चीफ स्पोक्सपर्सन आनी फुडारी प्रशांतबाब नायक. स्वागत. आनी सव्वी म्हजे बरोबर आसा आम आदमी पार्टीचे फुडारी डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो. हांव सुरवात प्रशांतबाब तुमचे कडच्यान करता. बरी इंटरेस्टिंग टॉपीक आसा, इंटरेस्टिंग डिबेट आहा, एंड लेट यू स्टार्ट द डिबेट. 30 दीस हे पुरो कारण still we are very frankly we are hearing that you are in talks with Congress for alliance. Your talks are still going on. आणि आता अकस्मात वेंचणुकेची घोषणा जाल्या जंय ते सांगतात की फक्त 30 दीस तुमकां मेळटले. आर यू रियली रेडी? अँड जे एक स्ट्रॅटेजीक गजाली सगळी जावपाक जाय, जाग्यार पडपाक जाय, त्यो पडटल्यो इतली कमी वेळा भितर कितें दिसता तुमकां? गोवा फॉरवर्डाचे दृश्टीन स्ट्रॅटेजीक गजाल्यो जाग्यार पडल्यो ना पडल्यो आमी रेडी आसात. इनफॅक्ट इलेक्शन कमिशन लास्ट टायम गोंयांत जेन्ना आयिल्ले तेन्ना तांणी एक हिंट दिल्लो की दीस टायम देर वूड बी ओनली 30 days टायम प्रायर टू 35 days अशें म्हणिल्लें तांणी. सो तेन्नाच आमकां दिशिल्लें दीस कूड बी एकादेक आमी ते येतले म्हण. आतां तरी आसतना आमकां दिसतालें की हें इलेक्शन एक 15 फेब्रुवारी नंतर 15 ते 25 ह्या दरम्यान जातलें म्हण. एनिवे दे हॅव डिक्लेअर्ड द इलेक्शन नाव ऑन 4th फेब्रुवारी. 30 दीस मेळटा आमकां. प्रॅक्टिकली स्पिकींग आमी ज्या मतदारसंघा भितर कॉन्सन्ट्रेट करतात त्या सगळ्या मतदारसंघा भितर आमचे ग्राउंड वर्क ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लें आसा. इनफॅक्ट कांय मतदारसंघा भितर हाऊस टू हाऊस कॅम्पेन आमची अर्द्यार पाविल्ली आसा. कांय कडेन वी हॅव कंप्लिटेड 30%, 40% लायक दॅट. सो वी आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर दीस इलेक्शन. हांव दोतोर तुमचे कडच्यान सुरू करता. युअर पार्टी स्टार्टेड डोर टू डोर, कारण डोर टू डोराचो विशय प्रशांत मोहन काडलो लॉंग बॅक. तुम्ही कॅन्डिडेटूय खूब पयलीं डिक्लेअर करपाक सुरवात केल्ली. I don't think this 30 days thing is a kind of a shock or a disappointment for you. प्रमोद बाबा हांव कितें करता, हांव एश कोंकणी उलयतां. कित्याक जाणा तूं म्हाजे इश्ट प्रशांत बाबा आहा पळय तो तेगे फातोड्डा बेस पार्टी म्हणून तो बरो समजतलो. कितें आहा मरे हें काजार. आम आदमी पार्टीचे न्हवरे, व्हंकल, जेवण, बँड आनी कितें डेकोरेशन सगळें तयार आहा. रेडी आमी काजाराक. तर बाकीचे पक्ष आहाय पळय ते आजून ह्या 30 दिसांनी आपली व्हंकल, न्हवरो हुंयचो पळय तो आतां गोवा फॉरवर्ड म्हणटाय पळय ते बाबा आमी काजार करपाक सोदता तुमचे कडेन काँग्रेसी कडेन. आनी आमचे प्रशांत बाब प्रभाकर तिमले सोयरीक घेवन वयता विजयाची बी. मागीर हांचो डायवोर्स आयज हुंय फूल एंड फायनल जालो हुंय. आनी तेंचेंय चलता हुंय कितें झगडी आनी कितें हें तें. मागीर बाकीचे आहाय पळय ते भाजपा आहाय पळय ते काँग्रेसीचे 2 जाण न्हवरे आहाय पळय ते आपल्या सायडीक हाडले आहाय. सो तेंचे भितर ते आजून काजाराची तयारी कांयच जावंक ना. आमची सामकी फूल एंड फायनल तयारी आहा आनी आमी फकत पळयतात की लोक आमच्या रेस्पेराक येवचे पळय तितलेंच. वी आर रेडी. आम आदमी पार्टी इज एब्सोल्युटली रेडी, रेअरिंग टू गो अँड लुकिंग ॲट द टॉप. सगळी तयारी जाल्ली, तुमकां मुहूर्त मेळ्ळो. हृदयनाथ, तुमचे अलायन्साची टॉक्स चालू आसात. अजून फॉर्मल डिक्लेरेशन कांय ना. इन प्रिन्सिपल एग्री जाला मोगो बरोबर अशी तुमची घोशणा जाल्या. बट ज्यो निटिगिटीज असतात, नट्स अँड बोल्ट्स असतात अलायन्साच्यो, त्यो अजून लोकां मुखार आयिल्ली ना. दिस 30 days थिंग यू थिंक इट हॅज पुश्ड युअर शेड्यूल लिटल बीट देन यू एक्सपेक्टेड? एक्चुअली ना 30 days जे आमकां मेळटा पळय मोर देन इनफ अशें दिसता. कारण आमी 1.5 वर्स जालें तशेंच कामाक लागलेले आसा. आमचो कार्यकर्ता बेज जो आसा तो 1.5 वर्स पयलींच सुरू जाल्लो आशिल्लो. आत्तां जे आमचे टॉक्स जे गोवा सुरक्षा मंच आनी MG म्हूण टॉक्स जे चालू आसा ते टॉक्स ऑलरेडी जाल्ले आसा. इट इज जस्ट वी आर कमिंग आउट इन फ्यू डेज
किंवा कितें जाल्लें खंयच्या मतदारसंघात कितें आसतलें हे जे आसा ते फक्त आमी मांडटले लोकांसमोर पण एक्चुअली आमचें जे ठरलां ते इट इज फायनल एक्चुअली तितून काय ना 30 days जे आसा पळय 30 days आमकां मोर देन इनफ कारण आमी ज्या जाग्याचेर डिक्लेअर केला थंय आमच्या कॅन्डिडेट्सांनी ऑलरेडी काम सुरू केल्लें आसा डोर टू डोर एक रावंड कंप्लीट जाल्लो आसा आतां फक्त आमी जे रावले ते आमच्या रजिस्ट्रेशनाक तेंय बीन कालूच देवाच्या दयेन जालें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट जालें आनी येता ते 8 दिसान आमकां सिंबॉल मेळटलो सो वी आर रेडी म्हणजे आमी जे करपाचें आसा आमी ऑलरेडी केल्लें आसा टेक्निकली ज्यो गजाली जावंक जाय आशिल्ल्यो त्यो ऑटोमॅटिकली जातल्यो सो वी आर रेडी आनी 30 days आमकां काय यू आर व्हेरी फायन विथ दॅट सुनील इंटरेस्टिंग तुमचे पार्टीचे अजून सगळे जाण दिल्ली आसात अजून एकूय लिस्ट किंवा उमेदवारांची घोशणा आमी पळयली ना आनी जनरली आमकां सुरवाती सांगिल्लें की 12 जानेवारीक तुमचे पयली लिस्ट येतले म्हण आतां परिस्थिती आहा की 18 मेरेन सगळी फुल अँड फायनल करपाक जाय हाव इज काँग्रेस लुकिंग एट इट यू फील दॅट जशें प्रशांत बाबान म्हळें की 15 ते 25 फेब्रुवारी मदीं जर जाल्लें वूड हॅव बीन मोर आयडियल पळय आतां म्हाका दिसता 2 दीस जाले डेट्स डिक्लेअर जाल्यो आनी ताजे मागीर आतां जर आमी पळयत जाल्यार म्हाका दिसता 30 दीस मेळना सगळे जर बारीक सारीक जर ते काडीत नॉमिनेशन आसा मागीर स्क्रुटिनी हे ते जर काडीत आनी मदीं दीस वतले तातूंत हार्डली खंयच्याय कॅन्डिडेटाक एक 20 ते 22 दीस मेळटले कॅम्पेनींग करपाक पण ज्यो पॉलिटिकल पार्टीज म्हाका दिसता सिरियस आसा तांच्यांनी ऑलरेडी आपली तयारी करून दवरलेली आसा इट इज अ व्हेरी शॉर्ट टायम नो डावट बट पॉलिटिकल पार्टीज हू आर प्रिपेर्ड फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स दॅट वी आर गोईंग फॉर इलेक्शन म्हाका दिसना कोण एक 20 दिसांक नाल्यार 25 दिसांक रावतलो म्हणून लास्ट फायनल फेज ऑफ कॅम्पेनींग तितली उरता तो एज ऑफ काँग्रेस पार्टी तरी आय बिलीव दॅट अवर कॅडर इज एंड द पार्टी वर्कर्स एंड पार्टी इज टोटली प्रिपेर्ड टू फेस दीस 2017 इलेक्शन कमिंग तुमचो इनिशियल प्लॅन आशिल्लो की 12 तारखेसान कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाचे दॅट इज नॉट गेटिंग हॅम्पर्ड खंयचो तो 12 तारखेक पयली लिस्ट म्हूण तुमी ना सांगिल्लें आता लास्ट टाइम सांगलेलें की 12 तारखेक पयले लिस्ट म्हणून आनी काल सुद्दां जे आमकां इंडिकेशन मेळ्ळा ताजे प्रमाणे ते 10-12 तारखेच्या हातूनच जातले बट दॅट आय डोंट थिंक सो दिस थिंग हॅज बीन टेकन एज अ शॉक बाय एनीवन ओके तुम्ही कोड ऑफ कंडक्टाकच राविल्ले तुम्ही सुरवाती सावन सांगताले की लागलो कोड ऑफ कंडक्ट की आमी आमगे कितें करपा तें करता आनी तें तुमी आज सकाळी केलें हय आनी तुमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक सुरवात केल्या पण जो एक हावेस तुमी दाखयतात आनी जे एक आव्हान तुमी पेलपाचे भाशे उलयतात तितली अजून कॅन्डिडेट काय डिक्लेअर जाल ना तुमचे अजून एक एक करून जातात हे 30 दीस तुमकां पावतले काय कमी पडटले डेफिनेटली कित्याक आमी ऑगस्टानूच समजताले की इलेक्शन ऑक्टोबर नोव्हेंबरान येतलें म्हणून खूब कडेन आमी गुणो मारून म्हणटा पळय तशें दवरलेले आनी आमचे मोगो पक्षाचे कशें आहा कॅडराचो बीन प्रस्न येना मोगो पक्ष हो कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आसा त्यामुळे कशें आहा आयज जर ऑलरेडी सबंद पॉलिटिकल सीन पळयलो जाल्यार 70% लोकांनी ठरयल्लें आहा कोणाक मत मारपाचें तें फक्त हे आतां 30% लोक जे आहा ते खंयच्यान शिफ्ट जातले कित्याक ते खंयच्याच पक्षाचे आसना तांकां खंयच्याच सरकारा कडेन काम आसना पण ते ठरयता माहोल कसो आहा आनी आमचे जे बेज आहा तो बेज आसतलो तो बेज खंयच्याच हे जायना कित्याक फाटली जरी आमी युती जरी केली तरी आमचो बेज तसोच आसा फक्त तत्पुरतो तो खंय तरी वता पूण हेजो अर्थ तो आमकां येवपाक आमकां मोठ्ठें कांय करचें पडलें ना इतलेंच जातलें तुमी म्हणटा त्या प्रमाणे 30 दीस हे आमकां दिसता इनफ पूण आतां डोर टू डोर हे आमचे मतदारसंघ लांबच्या लांब आसल्या कारणान एरिया खूब कवर करची पडटा कदाचित ते शक्य ना पण आमचो कार्यकर्तो तो एक उमेदवार आसता आमच्या हेतून एक 10 कार्यकर्त्यांचे स्वता उमेदवारूच कशे तो उमेदवार वचपाची गरज ना कार्यकर्तो सुद्दां गेलो जाल्यार जाता अशी ठरावीक आमच्या बलस्थान आहा त्यामुळे आमकां काय अडचण येवची ना अशी दिसता उमेदवाराची लिस्ट आमची ऑलरेडी आसा फक्त आमी पब्लीश करना कित्याक राजकारणाचो एक भाग म्हणून राजकारणाचो एक भाग म्हणून नाल्यार आमी करूं शकता ओके सिद्धार्थ तुमगे विजय संकल्प मेळावे जाल्ले बाकीचे तुमगेले ऑर्गनायजेशनल मिटिंग्स सुरू आशिल्ल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज मिटिंग सुरू आशिल्ल्यो फक्त लिस्ट तशी डिक्लेअर जाली नाशिल्ली अजून मेरेन एक इनिशियल लिस्ट सुद्दां बिकॉज यू हॅव 21 MLAs तरी इनिशियल लिस्ट सुद्दां डिक्लेअर जालें नाशिल्लें हेज दीस अनाउन्समेंट पुश्ड युअर शेड्यूल ऑर पुल्ड युअर शेड्यूल हाव आर यू लुकिंग एट इट भारतीय जनता पक्षाची कॅम्पेन ही 24 वर्सां पयलीं चालू जाल्या म्हाका दिसता 1992 जेन्ना आमी पयलीं लोकांच्या समोर गेले लोकां कडेन तांची मतां मागपाक तेन्नाच्यान एक नातें लोकां कडेन भारतीय जनता पक्षान एस्टाब्लीश केलां आनी आमची कॅम्पेन आमचे कार्यकर्त्याचे मार्फत जाता आनी कार्यकर्ते सदांच लोकांच्या संपर्कान आसा आनी म्हाका दिसता 30 दीस आसूं नाजाल्यार 45 दीस आसूं आमी सदांच लोकां कडेन गेल्या कारणान आमी सदांच प्रिपेर्ड आसता खंय तरी एक ते नातें संबंध आनी आमचें अशें आसा की आमी परत परत प्रत्येक कार्यकर्तो खंयच्या ना खंयच्या घराशी एक निगडीत आसता
आणि ताजे एक कनेक्शन असता, ताजे एक इमोशनल भावनीक संबंध असता आणि ताज्याच कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आमी ही निवडणूक लढयता. आमी जर इवन कॅन्डिडेट जर पळयत जाल्यार आमी सगळे जाण कार्यकर्त्याच्या लेवलांतल्यान वयर आयिल्ले मनीस. म्हणजे कॅन्डिडेटच एक कार्यकर्तो आशिल्ल्यान ते आनीकूय मातशें एक इजी जाता टास्क. आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली वी आर प्रिपेर्ड फॉर दीस 30 डे इलेक्शन्स. आमचे विजय संकल्प मेळावे बरे जाले. म्हणजे एक कुडचड्या वयल्यान चालू जाल्लो विजय संकल्प मेळावो एक प्रकारची एक हवा तयार केली. एक बरी आमकां एक लोकां कडेन परत एकदां जवळ जवळ 1.5 लाख लोकां पर्यंत आमी पावले. हे आमचे 35 जे महासंकल्प रॅलीज जाल्यो, विजय संकल्प रॅलीज जाल्यो आनी ताज्या भायर जे पळय विविध कार्यक्रम आमी गेली 24 वर्सां राबयता. प्रत्येक कार्यक्रमाक आमी हाऊस टू हाऊस वता, आमी लोकां कडेन वता, लोकांची मतां अजमायतात. ती ताका लागून हें इलेक्शन केन्नाय डिक्लेअर जालें हाजे आमी पयलीं म्हणजे आमी हो निर्णयाचें स्वागत करतात. आनी एक बरो निर्णय इलेक्शन कमिशनान घेतला आनी वी आर ऑल बाउंड बाय दॅट. एकच खंय तरी खंत दिसली की म्हजो एक मित्र ताणें इलेक्शनाक लग्न म्हणलें, कोणे तरी म्हणलें गुणो मारतलो. खंय तरी आमी सिरियस आसपाक जाय. इलेक्शन म्हणजे गोंयचें भवितव्य. इलेक्शन म्हणजे कोणाचें लग्न न्ही, कोणाचो डायवोर्स न्ही. इलेक्शन म्हणजे लोकांचेर फातर मारपाचे, गुणे मारपाचें कार्य न्ही. म्हाका दिसता आमी जर खंय तरी वी आर ऑल फ्रॉम रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज. आमी लोकां कडेन वता, तांचे फुडले 5 वर्साचें भवितव्य, तांची स्वप्नां घेवन वता आनी आमी सिरियस जर नासले जाल्यार खंय तरी म्हाका दिसता एक दुख्ख जाता की वी हॅव टू बी सिरियस. ओके. I want to interject that because obviously that's a degree. आमचे प्रधानमंत्री म्हणिल्लें की पॉलिटिक्सान मातशें ह्युमर येवपा जाय म्हणून. इट इज सॅड दॅट सिद्धार्थ इज एक्स्ट्रीमली सिरियस. पूण फक्त एक सिरियस प्रश्न करपा सोदतालो तुका सिद्धार्थ. तुवें म्हणिल्लें की कार्यकर्ता जे भाजपाचे आसा पळय ते सामके MLA जातात म्हणून. मॉविन गुडिनो आनी पांडुरंग मडकयकर तुमचो कार्यकर्ता केन्ना जालो? फक्त इतकेंच. आनी हें सिरियस हें सामकें फकाणें. हांव पक्षाचें कार्य कित्येक वर्सां करता. एक खंय तरी बॅनर लावपी भुरगो, रस्त्याचेर चित्रां पितारपी भुरगो आयज पक्षान म्हाका आमदार केला. ना तुमचे बद्दल न्ही. म्हाका दिसता दीस इज आन्सर टू हिज क्वेश्चन. नो नो ते तुमचे बद्दल आमचो जो पक्ष आसा तुमच्या बद्दल हो सदांच कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आमी उबे रावल्या आनी खंयचेय निर्णय बसून घेतना. आयज तुका खबर आसतलें की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे 100-150 कार्यकर्त्यांक आफोवन तांची मतां विचारता की बाबा तुजो कॅन्डिडेट कोण, तुका कितें दिसता. की खंय तरी प्रत्येक कार्यकर्त्याक विचारले गेले वता. आमचो कॅन्डिडेट राव मरे, आय विल कम टू दॅट. ओके. इतलो उतावळी जायनाका. चान्स तुकाय मेळटलो. ना तें बरें आसा. चान्स इलेक्शन हय डेफिनेटली. he is humorous even when it comes to him. Anyway, आमचे कार्यकर्त्यांक सदांच पक्षान एक स्थान दिल्लें आसा आनी त्या बळाचेरच आमी फुडें वता. म्हाका एकच गजाल प्रशांत सांगात की दीस इज वन इलेक्शन वीच इज व्हेरी इंटरेस्टिंग इलेक्शन. हांगा जितली पार्टीज आसा आमगे बशिल्ल्यो ते पयल्यार लक्षांत येता की फॉर दी फर्स्ट टायम दीस इज कायंड ऑफ अ 4 कॉर्नर्ड फायट. मागीर एक वटेच्यान तुमी आसात आनी काँग्रेसूय आसा वीच इज व्हेरी इन टर्म्स ऑफ थॉट आनी आयडियोलॉजी आनी अजेंडा इज सेम. दुसरे वटेच्यान मगो आसा आनी एक गोवा सुरक्षा मंच आसा. तिसरी वटेच्यान ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी आसा आनी चवथी वटेच्यान आम आदमी पार्टी आसा. मागीर युजली गोंयची राजकारण हें बायपोलर आसतालें आनी मदीक तो 90 ते 2000 काळ जर धरलो जाल्यार थंय सुद्दां तें एक ट्रायपोलर जातालें. म्हणजे इतली स्ट्रॉंग ऑर्गनायजेशनल बेज आशिल्ली 4 पार्टी आनी 4 गट म्हाका दिसता पयली फावट गोंयच्या इलेक्शनाक इतली फोर्सफुली देंवतात. हाऊ आर यू लुकिंग एट दॅट सिनारियो अँड हाऊ दीस फ्रॅगमेंटेशन इज गोइंग टू अफेक्ट द एंटायर इलेक्ट्रल पिक्चर? म्हाका दिसना की तशें मोठें अफेक्ट जातलें म्हण. हातूंतलो बिगेस्ट लुजर इन दीस इलेक्शन वूड बी भारतीय जनता पार्टी. तांगेलें कितें जालें की तांकां लास्टाक सुदीन ढवळीकारान सांगलें की शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है म्हण. मागीर हांगेलो पर्रीकर म्हणपाक लागलो लवट केया म्हण. आनी आतां हेणें लास्टाक ढवळीकारान सांगलां हांव सायबा पलतडीन वयता म्हण. सो तो गेलो आतां पलतडीन, तो आनी आलतडीन येवपाचो ना. सो बिगेस्ट लुजर आर दे. And their cadre mainly, the BJP cadre supply करता is राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 90% सुभाष वेलिंगकरा बरोबर गेलो पळय तातूंत तांगेलो क्लीन बोल्ड जाल्लो आसा. इनफॅक्ट ताका लागून तांकां इम्पोर्ट करचे पडटाय पळय. वेगवेगळ्या पक्षांतल्यान ते इम्पोर्ट करतात. पयलीं 2 केल्ले आतां तिसरो करपाच्या वाटेर आहा ते. दॅट इज तांची गजाल आसा. काँग्रेस लास्ट क्वायट सम इयर्स नाव दे आर नॉट फायटींग
विथ लास्ट रॅली जी जाली पळय तातूंतल्यान ते एक रिजुविनेट जाला अशें दिसता अँड दे हॅव ऑर्गनायझेशन ग्राउंड लेवलाचेर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आसा आपाचे कितें जाला तांगे लग्न तयार आहा पूण जेवपाक कोण येना हो तांगे प्रश्न जाला तांगेले रांदपी भायले बँडवाले भायले हे सगळे भायल्यान हाडिल्ल्यान दे हॅव अ बिगेस्ट प्रॉब्लेम यू गो एनीवेअर दे हॅव ऑल दीस बँडवाले मुंबईचे हुबळीचे धारवाडचे यू आस्क एनीवन दिस I'll come to you. नॉट ओनली प्रशांत इज सेइंग दिस एवरीबडी यू आस्क इन गोवा तेंगेले बँडवालो भायलो अरे फुलवालो तरी हांव आसा मरे डेकोरेशन म्हाका पळय दॅट ऑल्सो इज गिव्ह टू आउटसायडर सगळे आउटसायडर सो म्हाजे दृश्टीन ह्या इलेक्शनाक दिस इज क्लियर कट ही फायट म्हाका दिसता की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आनी जी युती आसा पळय आनीक दुसरी युती जातली जी त्या युती भितर जातली भारतीय जनता पक्ष फर्स्ट टाइम वुड बी रिड्यूस्ड बिलो 10 numbers. Okay, but प्रशांत no, युती म्हणल्यार नो आय थिंक वन पॉइंट नो लेट्स मेक the point is very simple. Yeah, point is there is now fragmentation in four corner. I'll go to the sub fragmentations later. But this is a four cornered fight. हांव मानूच घेना की फोर कॉर्नर्ड फाईट So what is your how many corners are there? इज प्युअरली अ बायपोलर फाईट Okay. कशें म्हणून सांगता How? तुमकां Yeah. कित्याक जावं गोवा फॉरवर्ड जावं भारतीय जनता पार्टी जावं काँग्रेस आनी जावं मगो तांचे कितें आसता की देवा सुदीन ढवळीकाराक मातसो निवडून हाडात ते म्हणटात देवा विजय सरदेसाय मातशे निवडून हाडात हे म्हणटात देवा दिगंबर कामत नको तुमचो कोण मुख्यमंत्री देवा मनोहर पर्रीकाराक कितें जादू करपा जाय म्हणून आम आदमी पार्टी इज गोईंग विथ द पीपल्स अजेंडा वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द इंडिव्हिज्युअल कॅन्डिडेट्स आमचें लक्ष फॉर लोकांचेर आसा लोक जिख आमी कितें म्हणटात देवा लोकांक जिखून दी and we don't go by Goan, non-Goan. We have got a certain principle that we do not ally with the corrupt, we do not ally with the communal, we do not ally with the criminal. And you can check this out. We have followed this principle down to the last detail, last candidate as far as our candidate selection If it is concerned. bipolar, which if- are the two poles? So if he says Baile and Kide and we are a local party, but then they are ready to ally with the Congress party. Congress party is deciding everything in Delhi. Bharatiya Janata Party will decide everything in Delhi. These parties are all focused on the Daulikar brothers who have been called corrupt in different avatars by different people. So there have been compromises. What I'm trying to say is there have been compromises made by these political parties for the sake of power. Amka sotto amcha नेताक नाका आमकां सत्तो आमच्या if it I is have been on record earlier that a few of their candidates are supplied by Manohar Parrikar. I am on record on this. I am on record on this. Record. Because the henchmen of Parrikar, those who were doing works with him, they are their candidates now. Dotar, my question is very simple. If it is bipolar as you are claiming it Yes, to be, it is. It's going to be. which are the two poles? The two poles, AAP versus all the rest. Okay, two poles are versus all the rest. नारायण बाब चार गट जाल्यात आणि चार सामके विचित्र गट जाल्यात तुम्ही कशें पळयता कारण तुम्ही इतली वर्सां गोंयचें राजकारण पळयतात तुमकां सगळी मतां कोणाक केन्ना पडिल्ली आनी खंयच्या वर्सा कोण निवडून आयले सगळे पाठ आसा असली विचित्र परिस्थिती केन्नाच जाली नाशिल्ली वॉट कॅन हॅपन इन सच कायंड ऑफ अ मल्टीपोलर फोर कॉर्नर्ड फायट आता कितें आसा गोंयचो मतदार सुबुद्ध आहा गेली 37 वर्सां म्हणजे मोगोचे 80 सालान सत्ता गेली त्यानंतर गेल्या 37 वर्सां मोगो पक्षान दोन्ही राष्ट्रीय पक्षाचे सरकार पळयले आनी बरे भाशेन पळयले थोडे लोक सामके आकर्शीत जावन गेले बीन हांगा थंय आनी मोगोक तोच मोगोचो जनाधार न्ही पयलीं जनाधार थोडोसो काँग्रेसीक गेलो मागीरच्या काळान राम जन्मभूमी ह्या सगळ्या गोश्टीन BJP कडेन गेलो आनी मोगो हळू फाटी उरलो पण आयज गोंयच्या लोकांक कळटा नवीन सुद्दां जनरेशन आहा तांकां कळटा बाबा गोंयचें भवितव्य ह्या गोंयच्या लोकांनीच मग तो कोणी आसूं खंयच्या जातीचो आसूं खंयच्या धर्माचो आसूं तेणेच हें गोंयचें भवितव्य सांबाळूंक जाय कित्याक आमी जरी राष्ट्रीय पक्ष म्हटल्यार राष्ट्रा खातीर ठीक आसा संबंद उर्वरीत समज भारत धरलो जाल्यार थंय तशेंच जाता प्रादेशीक पक्षाक खूब म्हत्व येयलां आनी आसूंक जाय आनी त्या दृश्टीन लोक ह्या मत इलेक्शना कडेन पळयता तुमी म्हणशीत हांव प्रामाणीकपणे सांगता प्रादेशिक पक्ष विरुद्ध राष्ट्रीय पक्ष फायट आनी हांव तुमकां इतलें सांगता की जरी आमी समज धरुया मोगो पक्षाचे कॅडर म्हणून काम केलें ना तरी सुद्दां आयज लोक मोगो पक्षा कडेन आशेन पळयतात कित्याक सगळे कार्यकर्ते रिज्युनेट आपल्यापूण जाले आमी तुमचे खातीर ही फायट ही लोकल पक्ष विरुद्ध राष्ट्रीय पक्ष हो मुद्दो येता गोवा सुरक्षा मंचात जेन्ना विशय येता तेन्ना सगळ्यांत म्हत्वाचो आसा की
तुम्ही बीजेपी कितले डॅमेज करतले आणि तुम्ही एमजी बरोबर मेळून कितले सिटी जिखतले हो सगळ्यात व्हडलो गजाल जाल्यार प्रायमरी फॅक्टर येता की तुम्ही एक बीजेपी सदांच तांगे कॅडराचेर खूब भरोवंसो आसता आणि आज तुम्ही क्लेम करतात की तुम्ही त्या कॅडरा भितर एक बरो व्हडलो डेंट तयार केला म्हणून. हाव आर यू लुकिंग एट दिस इलेक्शन नाव? भारतीय जनता पक्षाच्या कॅडरा भितर डेंट तयार केलो अशें हांव म्हणपा ना. भारतीय जनता पक्षा बरोबर जो कॅडर जो आशिल्लो तो पूर्णपणे आमच्या बरोबर आसा, पयली गजाल. सो डेंट घालपाचो प्रश्न ना. जर फायट जर म्हटली जाल्यार आमी भारतीय जनता पक्ष जो आसा ताका डॅमेज करपाक लागून आतां राजकारणांत ना. आमचे कांय मुद्दे आशिल्ले, मातृभाशेचो मुद्दो आसतलो, कॅसिनोचो मुद्दो आसतलो, रॅम्पंट करप्शनाचे मुद्दे आसतले, लोकांच्यो भुरग्यांक दिल्ल्यो नोकऱ्यो आसतल्यो त्या तसले मुद्दे आसतले, 1600 नोकऱ्यो परत घेतल्यो आनी राजेश पाटणेकराच्या चल्याक लेटेस्ट जी नोकरी दिली असले मुद्दे आसतले. ह्या सगळ्या मुद्द्यांचेर भारतीय जनता पक्षाचे जे सगळे कारस्थान जे आसा पळय ते लोकांसमोर हाडप हो आमचो पयलो मुद्दो. ते हाडटा आसतना आमचें सरकार कशें येतलें, म्हणजे युतीचें आमचें सरकार कशें येतलें हो दुसरो मुद्दो. आतां आमचे सीट कितले येतले? नंबर 1, टोटल आमी 35 जागांचेर युती म्हणून लडयता. त्या हितून गोवा सुरक्षा मंच जो आसा तो 8 जागांचेर लडयता आनी आमकां अशी खात्री आसा की 8च्या 8 जागे जे आसा ते निश्चितपणे आमी जिखतले. एमजी पार्टी जी आसा ते एमजी पार्टीचे ऑलरेडी स्ट्रॉंग बेज आसा. एमजी पार्टी शिव म्हणटकीर भाऊसाहेब म्हणटकीर एक जो इमोशनल टच जो येता एमजी पार्टीक तो एमजी पार्टीक ताचो फायदो जातलो. प्लस भारतीय आमचो जो केडर जो आसा गोवा सुरक्षा मंचाचो आनी संघ जो आसा हेजो केडर जो आसा हो सगळो जो आसा सपोर्ट करून हे फुडले सरकार जे आसा ते आमच्या जातले निश्चित आसा. ओके, यू आर नाव सामके भाजपा आणि काँग्रेस, यू हॅव बीन द ट्रेडिशनल, नॉट ट्रेडिशनल बट इन द लास्ट एक 20 वर्सां भितरले 2 पोल्स ऑफ गोवन पॉलिटिक्स. आज तुम्ही हे फ्रॅगमेंटेशन जेन्ना पळयतात ते फ्रॅगमेंट तुमची म्हणणी कितें? कारण देर आर व्हेरी पेक्युलियर थिंग्स. एक पेक्युलियर थिंग जेन्ना सुरवातीक आम आदमी पार्टीन काम स्टार्ट केलें, द इनिशियल इम्प्रेशन वॉज आम आदमी पार्टी इज ब्रेकिंग इन टू द काँग्रेस वोट बँक. आणि मागीर जेन्ना हांची मोगो भायर सरली आनी गोवा सुरक्षा मंच जेन्ना एक जालें, दॅट टायम द पेक्युलर इम्प्रेशन वॉज दे आर ब्रेकिंग इन टू द ट्रेडिशनल बीजेपी वोट बँक. हाव इज काँग्रेस लुकिंग एट इट? देन हांवें सिद्धार्था कडच्यान आयकलें. पयलीं म्हणल्यार बिंग अ ट्रेडिशनल पार्टी ऑर अ व्हेरी ओल्ड पार्टी इज वन पार्ट ऑफ इट. बट गजाल एक म्हाका दोतोरान म्हणलें तें मातसो सरप्रायज जालो. हांव थंयच्यान सुरू करता. दोतोरान म्हणलें तुमचे दिल्ली डिसायड करता, हे करता. फेर इनफ, वी हॅव अ सिस्टम इन प्लेस, सेटअप इन प्लेस, दॅट इज गोईंग ऑन. दिल्ली इज अवर पार्टी हेडक्वॉर्टर्स. तुमचे म्हणून लोक खंयच्यान मार्सा वयल्यान बी येतात, चंद्रा वयल्यान बी येता. तुमचे कोण हांगा कोण शुक्ला कोण गुप्ता म्हणून ते थंयच्यार येता दिल्लीच्या. ना न्ही, हे आमचे आमकां हेल्प करता न्ही. प्रत्येक पार्टीचो आपलो सिस्टम. उतरां तुमी दुसरे वापरता, हेल्प म्हणटा, दे आर गायडिंग अस. वी कॅन यूज सम डिफरंट वर्ड बट फॅक्ट रिमेन्स इज दॅट युअर पार्टी, तुमी जशी तांकां म्हणलेली तांची फातोर्डा बेस्ड पार्टी म्हणून, युअर पार्टी इज अ दिल्ली बेस्ड पार्टी. लेट अस एक्सेप्ट दॅट फॅक्ट फर्स्ट एंड देन गो हेड. काँग्रेस इज इंडिया बेस्ड पार्टी. It has presence all over the country. And Congress is not just a political party. That is a movement which gave freedom to our country. From then subsequently it converted into a political party. फ्रॅगमेंटेशनाकडे तुम्ही आता फ्रॅगमेंटेशनाकडे जर पळयत तुम्ही खंयचें इलेक्शन घेया, ते 2012चे घेया, 2007चे घेया, मागीर खंय शेव गोवा म्हणून करता, कोण जीव्हीपी जाता, गोवा स्वराज पार्टी, आता ह्यो पार्ट्यो असल्यो खुबश्यो आसता. फ्रॅगमेंटेशन ऑलवेज एक्झिस्ट. We have to accept and acknowledge one fact that fragmentation during the elections always exists. Kirak, there are some fence sitters, there are some we are not looking at parties which are contesting 2-3 seats. We are looking at alliances which are talking about 35 seats. We are looking about alliances which are talking about 38 seats. Yes, I am happy there are no alliances which are looking seats more than 40. So खूप जाण सांगता आपण 30 सीटां, 40 सीटां, 15 सीटां, but how serious they are in putting the candidates, whether they are putting the candidates to win the election or they are putting the candidates to damage someone. What are the whatever it is, Goa Suraksha Manch also, my personal ideology is totally against Goa Suraksha Manch. कित्याक आमी सदांच म्हणला की the choice has to be given to the parents. They are saying it has to be Marathi म्हणून or Konkani regional language. But at the same time, what has to be appreciated on their part is that those people who had stood for a cause, they are still now standing for a cause. So certain section which had believed in that will go with them. As far as Congress is concerned, those who were blackmailing us, see, we have gone on one plank, one ideology, we are marching ahead.
we have not compromised with our ideology, just like how they are not compromising on our. So the fragmentation, I don't think so, will make Will- much will difference much to Congress. We are pretty comfortable as far as that party is concerned. तुम्ही कसे म्हाका पळयता? तुवें लास्ट बोलला सगळे You क्लॅरिफिकेशन are the ruling party न्ही, so you get the final word. कारण सगळेजण तुमच्यावर उडी मारतले. See, and that's a प्रशांत interesting बाब, आय thing. टेल यू वन थिंग. Yeah. संघ ही फॅक्टरी न्ही, संघ म्हणजे विचार. म्हाका दिसता तुमकां थोडेशे कळूना संघ कितें तो. Anyway. गोळवलकर बी सगळं वाचिल्लं आणि संघ म्हणतो पुरेपूर No, let him कळला. complete. So let him complete the point. Factory नीती. Let him complete the point. संघाचे विचार असता आणि आप डेफिनेटली हॅज सेट इट साईट ऑन द पीपल. आय रियली एप्रिशिएट. आणि खुबशे गव्हर्नन्सान नवे स्टँडर्ड्स घाल्या. तांचे रेशन कार्ड डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम इज एक्सिलंट. तुवें जर थोडे दीस पयलीं पळयल्ले ते रेशन कार्डाक एप्लिकेशन बी तांकां कांय लागना. इट नीड्स अ डिफरंट टायप ऑफ मेकॅनिझम. मिनिस्टरा कडेन डायरेक्ट वता and you satisfy the minister and you get a ration card. So from the BJP. No, let him complete the. it is a really unique system they have set up. तांचे पयर खंय तरी सांकवाळ तांचो कोण तरी वता आनी एक सादो सेक्युरिटी गार्ड, आतां तांचो आम आदमी कोण तो हांव नकळो, सादो सेक्युरिटी गार्डाक जर तुमी रिस्पेक्ट दिना आनी ताका सांगता तुजे कानार मारतले म्हणून, आय डोंट नो तांचें कितें तें हांव नकळो. BJP आमकां रेस्पेक्ट शिकयता. Oh my God. GSM जे म्हणटा पळय न्ही, ते कॅडरूच व्हेले म्हणटा पळय. हांवूय कॅडर, हांव हांगाच आसा. आमचे बरोबर आमचे सगळे कॅडर आसा. तांकां खबर ना ते खंय वच आसा ते मागीर पळोवया. पूण तांचे युथी म्हाका दिसता जावचे पयलींच तुट्टा. खंय तरी बिचोलेचो सीट घेया, बावड्याक तांणी कमीट केलो आनी खाल ताजी उडयलो बावड्याक. हें इट इज नॉट रायट. आय मीन खंय तरी आमी इलेक्शनाक वता, लोकां फुडें वता आनी इलेक्शनाक वचचे पयलींच तांचे हाज्या फाटल्यान हाका खंबीर घुसया, ताका सुरो घुसया. आनी भाऊ साहेबाची स्वप्नां म्हणटा पळय, भाऊ साहेबान बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हें एक स्वप्न पळयल्लें. म्हाका दिसता आतां जें पळय चल्लां, अध्यक्ष आतां CM कॅन्डिडेट, पयलीं दोनूय मिनिस्टर आनी बहुजन समाजाक खंय तरी सायडीन दवरप, हें भाऊ साहेबाचें स्वप्न नाशिल्लें. भाऊ साहेबाची स्वप्नां वेगळीं आशिल्लीं. भाऊ साहेब बहुजनाचे विचार करतालो आनी खंय तरी म्हाका दिसता आयज बरकटले आसत कितें आसत, पीपल आर द जजीस. दीस इलेक्शन I will give you chance. Fine. सर मेन प्रश्न जो असा तो हो की अल्टिमेटली यू आर द रुलिंग पार्टी. Yes. आणि टुडे देर आर नो allies with you. You had many allies in the No, last. we have allies. We have allies. We have people as allies. Okay, no, that's a good statement. That's a good statement. Successfully served people for last That's 5 years. No, so आम्ही Siddha, the लोकाभिमुख point is- सरकार दिलं. No, Siddha, the point is right now there are 4 corners of major corners sitting here of Goa's polity. तुम्ही रुलिंग जाल्ल्यान ऑब्वियसली एक गजाल जातली की सगळे क्वॉर्टर्सांतल्यान सगळो पयलो अटॅक हो तुमचेरूच येतलो, स्वाभाविक आसा. मागीर तांची मदीं जी झगडी जाता ती वेगळी, बट पयलो अटॅक हो तुमचेर येतलो. भारतीय जनता पक्ष म्हण एक इलेक्शन स्ट्रॅटजी म्हण ह्या मल्टी कॉर्नर्ड गजाली कडेन तुम्ही कशे पळयतात? नाही, हांव तुका आतांच सांगता की आमचे एलायज आसा. आमचे एलायज 10.5 लाख वोटर्स, आमचे गोंयकार हे आमचे एलायज. आता ते मदीं एकामेका कडेन आतां तुवें हांगाय बी कॉम्बिनेशन जें पळय केलां पळय न्ही, म्हाका दिसता ते एक allies बी जाल्यार हांव नको. एक एलायज हांगा एक एलायज थंय अशें बी तुवें केला जाल्यार हांव नको. यू वॉन्टेड टू मेक अ पॉइंट. ओके. पयलीं म्हणल्यार म्हाका दिसता सिद्धार्थ बाब माय डियर फ्रेंड MLA फ्रॉम BJP, ताणें बहुजन समाजाचो मुद्दो काडलो म्हणून म्हाका उलयन दिसलें. पयलीं म्हाका सुप्रीम कोर्टान पयर सांगलां पॉलिटिकल कॅम्पेनिंगाक नाव एज द कोड इज ऑन, वी आर सिटींग फॉर अ पॉलिटिकल डिस्कशन, इट मेक्स इम्पॅक्ट ऑन द वोटर्स माइंड. सो आमी समाज बहुजन समाज हाजेर ताजेर उलोवप, वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वायलेटिंग सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स. नंबर 1. ना एक मिनिट, लेट मी फिनिश माय पॉइंट. आई डिड नॉट, हांवें तुका डिस्टर्ब करूंक ना. लेट मी फिनिश माय पॉइंट. सेकंडली बहुजन समाजाचे म्हाका उलोवपाचें ना, पण तुमी जर उलयता जाल्यार कूळ मुणकार कायदो इज अ लायव्ह एक्झाम्पल ओवर देर. सेकंडली भाऊसाहेब बांदोडकराचो तुमी नांव काडलें म्हणून सांगता, ताजो नांवाचो एकूच गोंयान जो फुटबॉल ग्राउंड आसलो पळय ताजेर वायन फेस्टिवल जाता थंय, कळ्ळें? सो डोंट टॉक अबाउट हिस्ट्री एंड द गोवन लिडर्स हू हॅव क्रिएटेड गोवा. एक मिनिट, तो आतां ताका लेक्चर दितालो अबाउट नॉट कॉलिंग RSS एज अ फॅक्टरी. प्रशांतान म्हणलें ना, हांवें लक्षान घेवंक ना. इट इज अ फॅक्टरी ऑर नॉट अ फॅक्टरी इज अ डिफरंट इशू. बट तूं तें RSS कॅडर म्हणटालो पळय, RSS कॅडर इज सिटींग देर.
ओके You cannot be a cadre of RSS anymore. जे leader आशिल्ले, You have become leader now. cadre You are not a has cadre. gone. You have become leader. You are not cadre. You have become leader. हांगाच एक differentiation Let करता you सुद्दां. clear, then I will go to I'll come to you. This is the common point they have taken up. I'll Okay, clarify done, here. done. भारतीय जनता पक्षाक एक सामान्य कार्यकर्तो बसून लिडर जावपाक शकता आणि तो लिडर जातगीर बसून कार्यकर्तो उरता हे एक डिफरन्स मेन ऐकाय मरे ऐकाय मरे भारतीय जनता पक्षाक एक सामान्यांतलो सामान्य कार्यकर्तो हांव म्हजें स्वताचें एग्जाम्पल दिता रस्त्यार चितारपी कार्यकर्तो आयज पक्षान आमदार केलो तरी पूण हांव कार्यकर्तोच आसा खंय तरी म्हजे विचारी कार्यकर्त्याचे आसा आनी आमच्या पक्षाचे विचारांक हांव फॉलो करता हांगा बाकीचे जे आसा पळय ते केन्ना लिडर जावन मागीर ते वयर उठटा पळय ते कळना ओके नारायण बाब यू वॉन्टेड टू मेक अ पॉइंट आता हेंच्यांनी ऑफकोर्स म्हाका काडचेच पडले हय. की मोगो पक्ष आहा पळय हो खंयच्या जातीचेर अवलंबून ना आमी बहुजन समाज म्हणजे एक जात आनी दुसरी जात अशी म्हणिना बहुजन समाजाचो अर्थ कितें व्यापक आसा तो कश्टकरी समाज जो आहा कामकरी समाज जो आहा जे अन्याय जाता आसता तर असलो समाज हितून फक्त खंयचे तरी जातीचो कोण आसा म्हणून ताका बहिष्कृत करपाचें अशें ना तुमी रायट फ्रॉम 1963 घ्या तिनूच मिनिस्टर आसताले एक मिनिस्टर कोण आसतालो दुसरो कोण तिसरो कोण 63 67 72 सगळ्या हाका तुमी पळया ते जातीचेर ना आतां कितें आसा कोण तरी मता खातीर बहुजन समाज म्हणटा ते अमके हेंचेर विरोधी अशें कितें काडटात तशें ना आनी आयचे जर तुमी म्हणशात जाल्यार दोनूय धवळीकर बंदोकर तुमी म्हणटा म्हणून आमची कार्यकर्णी आसा आणि दोन्ही जे रिप्रेझेंट करता मतदारसंघ ते 90-95% तुम्ही म्हणता त्या प्रमाणे जातीचो हिशोब केलो जाल्यार 95-96% बहुजन समाज आसा पण तांकां ते निवडून दिता हेजो अर्थ ते तेंचे मसिया जाता न्ही म्हणून आतां हो सगळो प्रश्न आहा की मोगो कशें तरी खंय तरी कोणाच्या मनान कितें तरी आसता किंतू आसता त्या प्रमाणे करप खुबशे हांव पळयता संद साधू म्हणटा कोण आनी कितें म्हणटा ध्येय धोरणां ना म्हणटा कसली ध्येय धोरणां ना आमी म्हणटा हे गोंयच्या हिता खातीर आमकां सगळें करपाक जाय आता केन्ना केन्ना आमकां करपाक मेळना ही गोष्ट खरी कित्याक आमी ह्या जवळ जवळ 37 वर्सां सत्तेन ना 17 वर्सां सत्ता केली 17 वर्सां विरोधी रावले आनी ही 17 वर्सां आमी हेंगेर तेंगेर युतीचें सरकार केलें तेवून कित्या खातीर केलें तुमी लक्षांत धरा की 10 वर्सां अशी काँग्रेस आमचो पारंपारीक विरोधी पक्ष पारंपारीक आमी एक नासले तांकां पण जेन्ना त्या पयलींची 10 वर्सां जेन्ना नो सरकारां येयली आनी गेली तेन्ना कितें तरी एक डिसिजन घेवचें पडलें लोकांक मान्य ना घेवचें पडलें की स्थिर सरकारा खातीर काँग्रेसीक आमी मदत केली पण हेजो अर्थ आमची आमी ध्येय धोरणां सोडूं ना मागीर BJP कडेन गेले ध्येय धोरणां सोडूं ना ध्येय धोरणां तशीच आसा आमी खंयच्याय टायमार जे आसा आतां इतलेंच की आमचे 3, 2, 4 आसल्या कारणान आमकां तें प्रामाणीकपणे मानूंक मेळना म्हणया किंवा आमकां खंय तरी रावचें पडटा यू वॉन्टेड टू मेक अ पॉइंट माझो मुद्दो एक की जे म्हणटाले पळय ते लोकल पार्टी गोवा प्रादेशीक पार्टी आणि गोवा फॉरवर्ड प्रादेशीक पार्टी दिस इज अ सिरियस थिंग आय रियली डोंट वॉन्ट टू जोक अबाउट इट जर समज हो एक प्रादेशीक पक्ष गोंय म्हणल्यार इतलें बारीकशें एक 1.5 लाख पीपल ओ 1.5 मिलियन पीपल हो प्रादेशीक पक्ष आनी तो प्रादेशीक पक्ष एक कित्याक जावंक शकना जर प्रादेशीक जाल्यार एक कित्याक जावंक शकना So this is the problem with Goa, and this is the problem that the Aam Aadmi Party is trying to solve. Though we have got help from Delhi, though we have got the organizational structure, how to build it up, how to do the door-to-door campaign, that help comes from Delhi. खरे म्हणले आमचे कार्यकर्ता जे आसात पळय ते डोर टू डोर करतात पळय ते खरेच गोंयकार आणि खरेच काम करपी ऑन द ग्राउंड. And what we are trying to do is we are trying to merge these two pradeshes together. The Bhausaheb Bandodkar Pradesh and the Jack Sequeira Pradesh. So basically आमचे दोन व्हडले समाज जे आसा पळय ते हिंदू समाज आणि क्रिस्तांव समाज एक जावपाक ते आम आदमी पार्टीन गोंया खातीर गोंयकारा खातीर हय पूण गोंया खातीर आमची जमीन जी आसा पळय ती आमची द फॉरेस्ट द लेक्स ऑल आर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑर आर करप्शन प्रॉब्लम्स दीज आर प्रॉब्लम्स that the Aam Aadmi Party wants to solve with all Goans irrespective of caste, Okay. community, color. Prashant, this is a very That is what is interesting Aam point. Aadmi Party. Yeah. Quickly. No, I'll come to that. I'll just take this प्रादेशिक राष्ट्रीय and I'll come to the cadre point. इंटरेस्टिंग पॉइंट आहा ते म्हणतात की तुमची भितर सदांच जॅक सिकेर आनी भाऊसाहेब ही झगडी आसतली ती तुझे लिबरेशन जायसान चालू आसात आणि ती मुखारय आसतली ताजी खातीर तांची सारको पर्याय जाय जे भाऊसाहेबाचो कॉन्स्टिट्युएंट आणि जॅक सिकेराचो कॉन्स्टिट्युएंट दोघी जाणांक एका माचयेर हाडून एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम गोंयचे खातीर तयार करतलो हो दोतोराचो आर्ग्युमेंट हे करपाक आमकां आपाची गरज ना गोवा फॉरवर्डच करते शिवोली आणि सालेगांव भाऊसाहेब बांदोडकर आणि वेळ्ळी आणि फातोर्डा आणि सावथाक जॅक सिकेर अशे तरेचे सूत्र हे गोवा फॉरवर्ड आणि फातोर्डा म्हणले पळय दोतोर खूब हेतू भितर आसा अज्ञाना भितर
भितर आसा वावुरता अशें म्हाका दिसता. रिजल्ट येतले तेन्ना कळटलें, कित्याक आमी ग्रावंडाचेर काम करतात आनी आमगे सगळे गोंयकार कार्यकर्ते घेवन वता आमी. So we are fully on the. See, I am not saying that we are contesting 40 constituencies. want an alliance But with the whichever. Why do you want an alliance with the Because we Congress? want to defeat the communal No, 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 BJP. Danesh, no. You have an agenda. Danesh, You are Why anti supporting the if BJP. you are so confident, Yeah. why are you wanting an alliance with the Congress? Just suppose तुका इतली सामकी की तुम्ही सामको तुमचं विजय सरदेसाई is a combination of Doctor, Jackie doctor. Chan. Why is it that you have not gone to Doctor, we are a 40? party which started 1 year back. We have also In started 1 2 years back. No, we in have one- got nothing. पैसो ना काय You will realize. finances You ना, will. कोणच You will ना. exactly realize in 2-year party contesting I'll 40 go seats. What would be the result? Let's see. You will not be in a We've position shown to you save that- deposits. Nah, we've shown you Okay. I will be happy Okay. if Okay. you save deposits Prashant Bab, in at Prashant least Bab. 10% of the Okay. constituencies which you are contesting. Done. ही वादावादी पळोवन म्हाका दिसता तुका बरें मातशें बरें दिसलें आसतलें. म्हाका बरेंच ना okay. ना, ना, ताका बरें दिसपाचें. Okay. ताका बरें दिसपाचें. Okay. It is not matter of it is not matter of being happy or something. Yeah. Communal secular argument झालो रे तो. दोतोर गोंयकारांक एकठांय जावपाक जाय गोंया खातीर. I'll summarize all this. Okay. Let me summarize. आयज भारतीय जनता पक्षाक सगळे आमदार दिल्या. आमी खंयच्याच जाती धर्माचेर भेदभाव करूं ना. आमी खंयच्याच कॅटेगरीचेर भेदभाव करूं ना. आनी सगळ्या लोकांक फुडें घेवन आमी फुडें सरल्या. आनी म्हणून आमकां 2012 निर्विवाद 21 आमच्या गोंयकारांनी बहुमत दिलें. आमी खंय फाटीं उरूं ना. आमी बरें सरकार गोंयकारा खातीर दिलें. आमच्या सरकारान ज्यो स्किमी राबयल्यो, आमच्या सरकारान जे प्रोजेक्ट्स राबयल्या, हे खंय तरी लोकाभिमुख प्रोजेक्ट्स आसत, लोकाभिमुख स्किमी आसत. आयज मागीर तो कोणूय कितेंय म्हणूं, लोकांक जें पळय जाय तें ह्या सरकारान दिलां. आनी म्हाका दिसता लोकांचो संपूर्ण पाठिंबो ज्या प्रकारचे म्हाका फीडबॅक द पॉइंट इज जो प्रादेशीक विरुद्ध राष्ट्रीय पक्ष अशें तांचो अजेंडा आसा आनी जशें मोगोनी म्हळें गोवा फॉरवर्ड म्हणटा. यू फील दॅट देर इज नो रॅशनल इन दॅट आर्ग्युमेंट. यू कॅनॉट डिफरन्शिएट पॉलिटिकल स्पेस ऑन नॅशनल अँड रिजनल. फॉर मी नेशन कम्स फर्स्ट, देन द रेस्ट. आनी आमकां कितें तरी खंयची बाकीची स्टेट इज नॉट अवर एनिमी. आमी खंय तरी पळयतना म्हणटालो की आमचे कार्यकर्ते सगळे बायले म्हणून. न्ही एक्झॅक्टली म्हणटालो तो. आमी इलेक्शन लढटाय गोंयचें इलेक्शन, गोंयच्या फुडारा खातीर इलेक्शन. हाजो अर्थ आमी एंटी इंडिया और एंटी आनी खंयचे स्टेट इलेक्शन लढना. हें इलेक्शन गोंयकारांनी लढपाचें आसा. आनी खंय तरी आतां प्रशांत but you don't feel that- आय एग्री विथ प्रशांत बाब. गोंयकारांनी म्हणून सुद्धा एंगलो येतले. कर्नाटकासान बी वास्को दिसता येतले एंगलो campaigning-आक. No, you don't They are feel that. definitely No, going to Prashant get Bab, to. you don't feel that regional and national argument has any merit. No, it does not have any merit. Because finally, if the power is centered in Goa, decisions are taken in Goa. That is all that matters. That is all that matters. Okay. गोंयच्या Yeah. खातीर जेन्ना Yeah. डिसिजन जेन्ना जाता. Yeah. गोवा दॅट मॅटर्स. ताका लागून जो एमओआयचो इश्यू जो आसा पळय, नॅशनल लेवलाचेर म्हणटात की मातृभाशेंतल्यानूच प्राथमीक शिक्षण जावंक जाय, कोण म्हणटा बीजेपीच म्हणटा. पूण गोंयान होच मुद्दो जो आसा बीजेपी खडून उडयता आनी मातृभाशेंतल्यान प्राथमीक शिक्षणाक इंग्लिशेक ते ग्रांट्स दितात. पयलो मुद्दो म्हणजे तांकां लागून ते म्हणटा ते दे आर रायट, दे आर डेफिनेटली करेक्ट इन दॅट. दुसरो मुद्दो जो आसा पळय, केडर म्हणटात पळय ते, केडर जो आसा तो कार्यकर्तो जो आसा तो मागीर आमदार जाता. भावीन गुदिनो तर सोड, मडकयकर तर सोड, ते जर इम्पोर्टेड आमदार आसा. निलेश काब्राल खंयचो केडरांतल्यान येयलो, केन्नाच्या केडरांतल्यान येयलो. सावड्डेचो आमदार जो आसा गांवकार, तो खंयचो केडरांतलो, खंयच्या केन्नाच्या बीजेपीतल्या केडरांतलो आनी केन्ना आमदार जालो, कसो जालो हें सांगचें. म्हणजे जो आर्ग्युमेंट तांचो आसा पळय, जो कार्यकर्तो आसा तो आमदार जातलो ना, आमी मानना ते. कारण हे सगळे आमदार जे आसा पळय ते सगळे भायले इम्पोर्टेड. तूं कितें म्हणटा की पॉलिटिकल कन्व्हिनियन्स पळोवनूच लास्टाक उमेदवार ठरतात. Okay. ना, बरें, हांव- I'll go to Sunil. आणि Let him complete. एक पॉयंट आसा. Yeah, quickly. कम्युनल हेजेर जे तुम्ही करनात म्हणटात पळय, तुम्ही सगळ्यांक बरोबर घेवन वता म्हणटात पळय, दॅट इज ऑल्सो रॉंग. कारण फाटल्या खेपे 6 क्रिश्चन आमदार आशिल्ले, ह्या फाटी मुख्यमंत्री सांगता आमचे 12 क्रिश्चन आमदार आशिल्ले. हे कोणाक अपिजमेंट करपाक?
ना 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 हो मुद्दो येलो कित्याक तेंच्यानी काढलो कम्युनल इशू न्ही हो तेंच्यानी मुद्दो काढलो म्हणून सांगता दे आर सगळ्यांक बरोबर घेऊन वता अशें म्हणटात ते Okay. तेका लागून No, okay. आमकां Let him- आमकां Hridaynath. लागून सगळें इम्पॉर्टंट No, Hridaynath, no. आमकां लागून No, Siddharth, the argument is no, आमकां no. लागून सगळें इम्पॉर्टंट Okay, Hridaynath, माझा मित्र जो असा तो No, Siddharth, argument very simple की argument ultimately त्यांना फटिंगपणाचेर नाही, करता. नाही, ultimately त्यांना खंय तरी- political convenience takes center stage ना when ना you play politics. I will not Okay, agree okay, to this. okay, you do that I will tell you ours is a totally democratic party. We consult आमचे कार्यकर्त्यांक विश्वासांक घेऊनच डिसिजनां घेतली वता. कुमारजय मातशें वेगळें आता सगळ्या कार्यकर्त्यांक आवडटा असो निर्णय जाता असो खंयचोच जायना. इट इज अ मेजॉरिटी डिसिजन दॅट इज ऑलवेज प्रिवेलिंग. तांचे दुखता खंय तांचे जळटा खंय आनी धुवर खंयच्यान येता पळय ते तांकांच खबर ना. Okay. दर सिंगल पॉयंट एजेंडा इज डिस्ट्रक्शन. आमच्या गोंयकारांक ते नाका. नेगेटिव्ह कॅम्पेनिंग नाका. ओके सुनील, बिफोर मुवींग टू द नेक्स्ट इश्यू ऑफ कॅडर, प्रत्येकाकडे तुमचे कडेन कितले कॅडर्स आसा हाजेर दिस इश्यू ऑफ रिजनल वर्सीस नॅशनल कितली मेरिट आसा? कारण दे आर एवरीबडी नाव गोईंग टू द कॅम्पेनिंग विल मेक दॅट एन इश्यू. तांची तर गोंयकारपण हेच तुगेलें स्लोगन आसा. कितलें दिसता तुका की ह्या आर्ग्युमेंटाक मेरिट आसा की गोवा नीड्स अ रिजनल पार्टी रुलींग द स्टेट? कितें उलोवंक जर वचत रे जाल्यार मागीर ते एक हें आसा जगदीश सिंगाचो बात निघले की तो दूर तलक जायगी म्हणून कळ्ळें. आतां सगळे जाण आतां इलेक्शनां लागीं येतकूच गोंयकारपण कोणाक याद येता, कोणाक जॅक सिकेर याद येता, कोणाक भाऊसाहेब बांदोडकर याद येता. मनाक इतलें वायट दिसता की जे लोक जॅक सिकेर जावं भाऊसाहेब बांदोडकर जावं हे गोंयचे आयडेंटिटी खातीर आनी गोंया खातीर झटले, कॉमन मनशा खातीर गोंयच्या तांच्यांनी खूब कश्ट काडले राजकारणान. आतां कितें जालें, आतां राजकारणान येवप म्हणल्यार तूं पॉश जाता पळय ते लोक तेन्नाचे पॉलिटिशियन पादेशीर जावन मेले. आतां तुका ती कॅटेगरीच दिसपाची ना पॉलिटिशनाची. पण तांचे नांवाचेर आज हे थोडे लोक जे तांची लिगसी घेवन आपलो राजकीय जो स्वार्थ साधूंक पळयता तांकां पळयल्यार इतलें वायट दिसता. कित्याक हांचो स्वताचो जर पॉलिटिकल जर रूट जर्नी जर तांची पळयत जाल्यार म्हाका दिसता भाऊसाहेब बांदोडकराक किंवा जॅक सिकेराक ते इतले सुद्दां लागचे ना. दोज पीपल वर नॉट फॉर मनी, दोज पीपल वर नॉट फॉर पॉवर, दे वर फॉर सम आयडियाज, सम बिलीफ्स, दे स्टूड बाय इट अँड दे डीड देअर पॉलिटिक्स, दे वेनिश्ड फ्रॉम द सीन. आज परिस्थिती ती उरूंक ना. बट एट द सेम टायम वॉट यू आर सेईंग रिजनल पार्टीज आनी ते आनी आपाची हांची झगडी आनी कोणा दे आर वद म्हणला तशें हांव सिद्धार्थान सुद्दां उलयता. इट इज दीस इज बायपोलर फायट. दे हॅव टू फायट फॉर दॅट स्पेस. कळ्ळें तुका? देर इज ऑलवेज स्पेस दॅट इट इज इफ दीस इज अ कितें म्हणटा ताका युनिवर्स, दीस इज वन गॅलेक्सी, थर्ड गॅलेक्सी आनी स्पेस म्हणून आसता. कळ्ळें तुका? सो दे हॅव टू फायट फॉर दीस स्पेस. Let them fight for their space. Okay, let them. So you are saying BJP's space and Congress's space is well established. We are clear on what we want. We are clear on what we are doing. आमचे ध्येय धोरणां क्लियर आसा. एक मिनिट मातसो म्हाका येवन दी. इल स्लिप माय थॉट्स. पयलीं म्हणल्यार युनिवर्स आनी गॅलेक्सी ते उलयले पळय ते बरें आसा, पूण काँग्रेस द मोमेंट इज आउट ऑफ द गॅलेक्सी. मी केन्ना बेगीन भितर येयात कित्याक एक म्हयनो उरला. बरें. दुसरें म्हणल्यार हांव कितें विचारपाक सोदतालो तुका, काँग्रेसीचे खंयचे अशे आमदार आतां इतली 30-40 वर्सां तुमी पावनान आशिल्ले पळय तेन्ना कोण पादेशीर जाले? म्हाका सांगपाक व्हेरी कठीण. हय, तुका काय कळचेच ना की कोणूच पादेशीर जावंक ना. खूब मोठे जाले ते. बरोबर. हांव कितें म्हणटा की आम आदमी पार्टी आमचे कॅन्डिडेट्स घालून, आमचे ऑलरेडी मॅनिफेस्टो तयार आसा, डोर टू डोर 2दा जाली, कॅन्डिडेट सगळे तयार आसा. एक आमचो कॅन्डिडेट दाखय हू हॅज कॉम्प्रोमायज्ड विथ द इश्यूज ऑफ लँड, विच इज कॉम्प्रोमायज्ड विथ द इश्यूज ऑफ करप्शन, विच इज कॉम्प्रोमायज्ड विथ द इश्यूज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा. तुमचो कोण And I will show you in the Congress the whole list and this imported list in the BJP, and sadly with the MGP, the leadership that has compromised with these issues that are life and death for Goa, which is about land, which is about the culture, which is about the identity. हे म्हाका दाखयात काँग्रेसीन भाजपाक आनी. ओके प्रशांत भाऊ. ना सिद्धार्थ बाबान जो पॉयंट म्हणलं पळय न्ही, तांणी गेल्या 5 वर्सांक बरें सरकार दिलं म्हणून. बऱ्या सरकाराची व्याख्या कितें तांगेली? बरें सरकार मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचेर ती टी शर्ट घातली, भोवले आनी तांचो विश्वासघात केलो, त्या लोकांचो विश्वासघात. मनोहर पर्रीकर इज इक्वल टू समीकरण विश्वासघात. हे पयलीं सान आसा. ताजे नंतर कॅझिनो काडटले म्हणून सांगले हातूंतल्यान मांडवींतल्यान, ताजेर विश्वासघात. रिव्हर नॅशनलायझेशन विश्वासघात. कूळ मुणकार जे पयले मामलेदार कोर्टात वताले तांकां आतां कोर्टाची पायरी चडपा लायली, थंय विश्वासघात. रिजनल प्लॅन दिता म्हणून सांगिल्लो. मनोहर पर्रीकर इज ऑन रेकॉर्ड दॅट विदीन 1 year आय विल गिव्ह अ रिजनल प्लॅन. वेर इज द रिजनल प्लॅन?
सगळे म्हळे विश्वासघातात तुझे नाव भारतीय जनता पक्ष हे आता समीकरण जाल्लें आसा. लास्ट इयर तुमकां 21 मेळू दी, ह्या वर्सा तुमचो नंबर 10च्याचेर कमी येना जर जायत जाल्यार पळयत. आनी तुमकां आज लास्ट लागिल्लें गिराण म्हणटे वो मवीन गुदीन आनी तो मडकयकार हाडलो पळय, हे लागिल्लें गिराण तुमकां राजनाक काडून तुम्ही एसपीडीएचो मविनाक हाडलो थंय कित्याक गोंयाक तुमकां कळना जायत. संपूर्ण गोंयाक कळना बरं. कित्याक हाडलो तो राजना बरं, काडून. बरं, क्लीन राजना काडून Okay. करप्ट मविना Okay. कित्याक हाडलो Okay. लोकांक खबर आहा. गोवा फॉरवर्ड कोणाक तुका एक करप्ट add मनशाक वेट वेट बिफोर आय गो टू सिद्धार्थ क्विकली प्रशांत बाब तुका एक ऍड करता, हे सगळे जालेच. साखळेन म्युन्सिपालिटी ऑक्युपन्सी नासतना इनॉग्रेशनूय करतात. Okay. Siddharth, you're a very clear thing. The issue and the criticism is very, very simple. You have failed on delivering on policies. जो policies तुम्ही 2012 No, पयली we have promise not केल्ल्यो, failed. that is the allegation. sir. ना Yeah. म्हाका दिसता रिजनल प्लॅन आमचे 3 तालुक्याचे फायनल जाल्या, पेडणे, प्रॉब्ली वाळपय आनी काणकोण. बाकीच्या तालुक्यांनी खूप सजेशनां आसा, म्हणजे 4,500-5,000 अशी सजेशनां आयल्या. आय एम नॉट इन द फर्स्ट ऑफ द नॉलेज, बट दीस इज माय प्रायमरी नॉलेज दॅट ताजेर खूप सजेशन आनी एवरी सजेशन बींग वर्कड आउट. इट टेक्स टायम. तें जालें. हांचें कशें आसा, गोंयकारपण म्हणटा पळय, नाल्ल खंय तरी भायल्याक जमीन विकप आनी मागीर म्हणप गोंयकार गोंयकार गोंयकार. म्हणजे आपूण कर्मां करप जाय ती आनी मागीर म्हणप, मागीर गोंयकारांक घेवन नाचपाचें नाटक करप आनी मागीर अशें मागीर दुखता तें मागीर. ही जे पळय ड्युबियस नेचर आसा पळय न्ही, तें आसा हांगा आसा. दॅट इज नॉट लायक्ड बाय एनीबडी. आयज गोंयकारांक जाय बरें प्रशासन, एक डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड सरकार, आणि ते भारतीय जनता पक्षान दिलां. So you are saying your whole plank is going to be development. ना म्हाका कांयच दुख ना. एकच ताज्या पॉयंटाचेर तो म्हणटा 5,000 कितें ऑब्जेक्शन, 5,000 ऑड ऑब्जेक्शन आशिल्ल्यान करपाक शकलो ना म्हणटे बाकीच्या तालुक्याचे. 900 ऑब्जेक्शन मडगांवां आशिल्ली. 900 ऑब्जेक्शन 900. एक मिनिट सिद्धार्थ. I will not allow anybody to make wrong statement out of my statements. हांवें म्हणला करूंक शकूना न्ही, चालू आसा म्हण सांगलां. चालू असं म्हणल्यार कितें तुम्ही 1 वर्सा भितर सांगला 5 चालू आसा म्हण सांगलां मरे. 3 केले चालू आसा. 3 केले चालू आसा. 1 वर्साचे तुम्ही पयली लँड डील केल्ले पळय. एक वर्सा शर्मा वर्मा आरपी तांणी पयली आन्सर करचे गोंयकारांक. पयली म्हाका आन्सर दिवचे शर्मा वर्मा आरपी. विधानसभेत शर्मा वर्मा कोणे हाडले? बरं, सिद्धार्थ, विधानसभेत रे. No, no, no. विधानसभेत लक्षात दवर. तुका आता No, no. आमदार म्हणून प्रशांत भाऊ, अधिकार प्रशांत भाऊ, प्रशांत भाऊ. सांगतो तुका सिद्धार्थ. प्रशांत बाब, अधिकार म्हाका जनतेन दिल्या. अधिकार दिवपी कोण तू न्ही. सिद्धार्थ, अधिकार दिवपी म्हाका पणजेची जनता. आय एम आन्सरेबल टू माय जनता. एक मिनिट कोड ऑफ कॉन्डक्ट आसा प्रशांत बाब, point is झगडी very करत simple. तुम्ही हांगा मूर्ती मारीत आनी No, no, प्रशांत प्रमोदाक बाब, point भितर is very उडयतात. simple. एक मिनिट म्हाका फक्त हें विचारपा जाय. हें मानता हांव की गोवा फॉरवर्डाचे शर्मा वर्मा कनेक्शन आसात म्हणून, आणि हांचे गुदीन मडकयकर आणि कोण कोण आसात ती आसा म्हणून. हे कझिनो आसात पळय ते, हे लँड डील चलता पळय ते आमकां आतां फटयता आणि आमी मूर्ख म्हणून बसले हांगा की भाजपा सरकारान असले लँड डील्स आणि कझिनो डील्स आणि पैशाचो दोंगर जावंक ना म्हणून कोणा सांगता. बरं, दोतोर. हांव तुका एक सांगता, हांव आम आदमी पार्टीचे कॅन्डिडेट तू एक दाखय हू इज इन्वॉल्व विथ दीस काइंड ऑफ दोतोर. कझिनो बरो कॅन्डिडेट हांव दाखयता मरे ताका. बरो ताणी एक बरो दोतोर कॅन्डिडेट काडून ताका बोड्याक पोस्टर बिस्टर कार्ड लायले सगळे आणि ताका बोड्याक भायर मारलो. हेका बरे दोतोराक तुम्ही भायर मारता. हे खंयचो न्हय. म्हणजे बरो कॅन्डिडेट तुम्ही काडटा आणि भायर उडयता. हाचे पैसे घेवन करता. बाबा आमकां भायर मारलो न्ही, आमकां प्रॉब्लेम जाता की तुम्ही कितले भितर एक बरो कॅन्डिडेट दोतोर कॅन्डिडेट भायर उडयता तुम्ही. दोतोर, क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल. Siddharth is very, very clear. So, in spite of all those things that you're saying, they have delivered on the front of development, and that is going to be the poll plank. People want development, and that is what they are going to portray. Why is it true that the Aam Aadmi Party, when it comes to power, is not going to give development? Why is your assumption? हांगा एक उलयता. आम आदमी पार्टीन पयर अनाउन्स केले की आमी लाडली लक्ष्मी 2 लाख करतले, आनी खंयची स्कीम आनी कितें करतले. अरे दिल्लीक करा मरे.
दिल्ली कोण एक स्कीम तुम्ही दिल्लीक लाभोवन दाखया. तुमचो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक आमकां एक scheme काडटा आमचे आमदार काडटा ते भितर उडयतात मरे. Kangaroo court of justice. रेशन कार्ड तुम्ही सिस्टम Kangaroo court of justice is going on in Delhi. रेशन आमचे जे रेशन आमदार कार्डाचे मेळटा काय पळय तांकां भितर केले? उडयतात. बायल मनशाचेर तो भयाचो सरकार या देशात चलचना रे. अत्याचार करप. या देशाच्या ना, 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 रक्तान ना, लोक- ना, ना, दोतोर, ना, दोतोर, ना, दोतोर. एक मिनिट, दोतोर. सिद्धार्थ गोंय- महाराज, आम्ही- नाही, गोंय- या दोतोर. रक्ताचे दे- टॉपिक आयला म्हणून हांव उलयता. रेशन कार्ड सिस्टम तुम्ही केल्या पळय, दॅट इज नॉट राईट. सरकार चलोवपाक तुम्ही बायल मनशाचे अरे दोतोर, दोतोर, सरकार दोतोर. चलोवपाक Let us not go to दिना. Delhi. दोतोर तुम्ही सरकार रेशन कार्ड पण सिस्टम करून या चलयता. देशाच्या आणि गोंयच्या दोतोर, रक्तान लोकशाही दोतोर, ना. चलता आणि दोतोर. लोकशाही तुमकां बूथ शिकयतली. Okay. आमी न्ही, Let's- let's- आमी let's- न्ही. let's- ह्यो नारायण पक्ष बाब, न्ही. नारायण बाब. तुमकां लोक बूथ No, शिकयतले. no, no. दोतोर रेशन कार्ड सिस्टम केली, अत्याचार करता बायल स्वतःच्या बायल बरें. मनशेचेर Okay, okay. तिचेर कुत्रे Okay. चडयता बरें. आणि म्हणटा मागीर भितर घालचे ना. सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, तुमकां कितें वेगळो कायदो करपाचो. 1 मिनिट नारायण बाब तांगेले सादे गजाल आसा. डेव्हलपमेंट आम्ही केला, डेव्हलपमेंट इज द प्लॅन. आता तांचे बरोबर 5 वर्ष तुम्ही आशिल्ले, त्या डेव्हलपमेंटाचे थोडेशे क्रेडिट तुम्ही बी घेतात काय ते तांकांच असू दी. डेव्हलपमेंट केला म्हणून करपाचें आमचें कर्तव्यच न्ही. कोण सरकारान जेन्ना आसता तो डेव्हलपमेंट केला आनी कितें करतलो तर करूंकच जाय न्ही. ते प्रत्येकाचें कर्तव्य. फाल्यां कोणूय येयलो आनी डेव्हलपमेंट करपा जाय, पण डेव्हलपमेंट करता आसतना बाबा जास्तीत जास्त लोकांक ते सूख मेळ्ळें काय, फुडल्या 10 वर्सांक कितें जातलें जे इफेक्ट होय पळोवंक जाय तुम्ही न्ही. म्हणटा की पॉलिसी सारखी जाल्ली. पॉलिसी सांग जाय न्ही. डेव्हलपमेंट करपाकूच जाय न्ही. फाल्यां कोणूय येयला जाल्यार कोणूय आसलो जाल्यार डेव्हलपमेंट करतलोच. नाजाल्यार तो कित्याक येतात तो त्या नांवाचेर न्ही. आमी हें करतले तें करतले, पण जें करता तें कशें करता तेजो दुरगामी परिणाम कितें जातलो. 5-10 वर्सांक तेजो फरक कितें पडटलो हेंचें लँड बरें उलयलें. त्या दृश्टींतल्यान ज्यो पॉलिसी जावपाक जाय त्यो जालना म्हणटा तेच म्हाका दुख्ख जाता न्ही. आतां गोंयान हांव अशें म्हणटा, गोंयान आतां तुमी मेगा प्रोजेक्ट सगळे जाता, लोक रावता येवन फाल्यां म्हाका सांग आनी 25 वर्सांनी अरबी समुद्र फाटी वयतलो. कर्नाटका एक इंच जागा दितले, महाराष्ट्र दितलो, कोण दिवचो ना. हे सगळें आमी सांबाळून दवरूं नाका. बरें, जे ओके. मुख्य तो जो पक्ष आहा तेणें सांबाळून दवरूंक जाय. रेडे कॅडर आसा ते लोकांक सांगूंक जाय तेंच्यांनी. फक्त एक मातशें Quickly, सांगपाक quickly. सोदता की म्हाका हो एक विश्वास आसा की मगोचो केडर जो आसा पळय तो जमीन सांबाळटात म्हणून धवळीकर ब्रदर्स सांबाळटात की ना पळय ते हांव ओके. ताजी गॅरंटी सुनील नारायण कबीर, सुनील, द पॉइंट इज व्हेरी सिंपल. ते म्हणतात की डेव्हलपमेंट जो करप हे प्रत्येकाचे काम. पॉलिसी जे आसात त्या पॉलिसींचेर देर इज अ फेलियर. यू एग्री विथ दिस दॅट डेव्हलपमेंट इज अ युज्युअल थिंग, पॉलिसीज मॅटर मोर देन दॅट. नो डेव्हलपमेंट म्हणटा तो पळय एज पॉप्युलेशन इज इन्क्रिजींग, ट्रॅफिक इज इन्क्रिजींग, ट्रेड इज इन्क्रिजींग, तितलो भार पडटा, रस्ते वाडोवचे पडटा. हे चालू, इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. फाल्यां दुसरे खंयचो गव्हर्मेंट आयले, सगळे बंद केले, बाबा आमी काय करपाचें ना, आमी न्हिदूंक शकना, ते लोक मारतले घरांच्यान भायर काडून. दॅट थिंग हॅज टू गो ऑन. नाव दे आर डुईंग समथींग ते, बट वी हॅव टू सी वॉट इज द क्वालिटी ऑफ द डेव्हलपमेंट दॅट इज हॅपनिंग, वेर इज द नेसेसिटी डेव्हलपमेंट वेदर इट इज हॅपनिंग. चोडणा जो ब्रिज जाय आसलो, लोकांक थंय कोण जर दुयेंत पडत चोडणा जीएमसीन जर घालतलो आनी फेरीबोट जर ती ब्रेकडावन जाल्यार, ऑर इफ देर इज अ स्टॉर्म, ते मनशान थंयच मरपाचो त्या सायडीन. थंय एक्सिडेंट जाला ना. वन मोमेंट सिद्धार्थ. बट वेरेज हांकां इम्पॉर्टंट ब्रिज खंयचो दिसलो तो गोल्फ कोर्साक तेरेकोल ब्रिज घाला वयर, थंय कोणूच ना. 100-150 लोक आहा थंय ब्रिज घाला, तो कोणाक ब्रिज घालो. वॉज इट अ नेसेसिटी डेव्हलपमेंट ओवर देर? क्वालिटी ऑफ डेव्हलपमेंट पळय. डेव्हलपमेंट आमी आतां 2 तरेचे गजाल आसा. तूं डाकू गब्बर सिंग जालो, बरेंच लुटलें, लुटून मारून हाडलें आनी आपण आनी लोकांक थोडे कितें म्हटलें डेव्हलपमेंट. हो डेव्हलपमेंट तुमचो कसलो डेव्हलपमेंट? यू आर टॉकिंग अबाउट गब्बर सिंग तो भाजपाचे उलयतात काँग्रेस ना कोणी असो दोतोर ते पळय, काँग्रेसीन कोण असले, गब्बर सिंग नाल्यार भाजपान असले, चोर तो चोर असता, खंयचोय असलो जाल्यार. आय एम व्हेरी क्लियर ऑन दॅट पार्ट. लेट मी दिस इज समथिंग व्हेरी सिरियस. आनी हांवें हाजे पयलीं सांगलां तुमकां सारकें खबर आसा. लेट मी बी व्हेरी सिरियस अबाउट दॅट. पळय कितें जाता, एका टायमार रिजनल प्लॅन हे गजालीक लोक सारको डेंजरस नजरेन पळयताले, म्हळ्यार रिजनल प्लॅन गोंय काबार करतले म्हणून. व्हेरी करेक्ट. हे पेजात डेव्हलपमेंट कशाचे कशे कन्वर्शना काबार करतले. हांच्यांनी नवे इन्व्हेन्शन केले. दीस पीपल आर इनोव्हेटर्स. कळ्ळें तुका? ते कशें नवें नांवान हाडप. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हळ्यार रिजनल प्लॅनाचो पणजो तो. बापूय न्हय, आज बापूय, बापाचो बापूय आनी बापाच्या बापाचो बापूय. तातूंत तुका CRZ लागना, तातूंत तुका CZMA लागना, तातूंत तुका आनी कांय लागना, फॉरेस्ट लागना, कांय लागना. ही IPB कोणें क्लियर केलें ना. IPBचे करता कोण क्लियर? मुख्यमंत्री आनी तांचे बाकीचे कोण आसा तो बोर्ड म्हणटा पळय. अरे तुमी एंटायर कायदे जे घाल्या, सेंट्रल लॉज जे आसा ते तुमी सायडीक उडयता, प्रोजेक्ट क्लियर करता. यू आर टॉकिंग अबाउट इन्व्हेस्टमेंट. मॉल गेला परवरी, इज दॅट अ इन्व्हेस्टमेंट?
Okay. Can you talk? Okay. Is it a employment generation? Okay. You see how many goals are working I'll out come to there? you, I'll come to you. Go and see how many goals are getting job. आज खंयच्या हॉटेलान आणि खंयच्या कझिनोन गोंयकार कामाक आसा Okay, बरं. हय कितले आसा व्हॉट इज द पर्सेंटेज What is the percentage? No, no, I am clear. I am clear. National party. Doctor, you are confused on what I have said. You are confused. You are either confused or you are trying to confuse others. Okay. Simple as that. Okay, पण you wanted to make a ना point. ना डेव्हलपमेंट जी म्हणटा पळय ही हय. सेल्फ डेव्हलपमेंट आता गोंया भितर गोंय 1961 स्वतंत्र जालें 63 पयली निवडणूक जाली तेन्ना सावन डेव्हलपमेंट जालो ना रस्ते जाले इंडस्ट्रियल इस्टेट जाल्यो इतली फॅक्टरी आयल्यो सगळें जालें न्ही बीजेपीच्या टायमाचेर लास्ट 4 वर्सां किती तांणी डेव्हलपमेंट केलो हे रस्ते हे केले तांणी केलें कितें लाडली लक्ष्मी हे ते स्किमी केलात ह्यो स्किमी हाजे पयले काँग्रेस सरकाराच्या वेळाचेर आशिल्ल्यो कित्येक स्किमी आशिल्ल्यो सो वॉट इज द डेव्हलपमेंट वॉट दे हॅव डन तांणी डेव्हलपमेंट एक केला आता जो मुद्दो हांवें दोन मांडिल्लो की रिजनल प्लॅन दे प्रॉमिस टू द पीपल 1 वर्सां कंप्लीट करतले म्हण दे फेल्ड मिजरेबली आणि आता सांगता ऑब्जेक्शनाची नांवां मडगांव ओडिपी कितले ऑब्जेक्शन आशिल्ले ओव्हरनाईट बसले ते because that had to be converted fast because the money generation was very fast so they had to be converted डावरी जाय आशिल्ली दिवपाक फास्ट ताका लागून ताणी तो केलो अरे बाकीचे करा म्हणून तुम्ही बाकी तालुक्या भितर जंय काय इन्कम नाशिल्ले ते तशे उडयलात आणि जर इन्कम आशिल्ले You are still sticking to the same thing. Failure on policy making that was promised in 2012. Absolutely, Okay. Final word to you. Samke. failure, entire failure, Final- delivery is the failure. complete thing is development cannot be the plank because development करप हे कर्तव्य असता पॉलिसी मेकिंग डिसाइड्स की गोंय फुडली 10 वर्सां 15 वर्सां कशें आसतलें देर युअर गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड इज द एलिगेशन आमचे सरकारान भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान एक अशें सरकार दिलां की पयलेदा लोकांचो जो टॅक्स म्हणून पयसो गव्हर्नमेंटाच्या तिजोरेन भरता लोक आणि प्रत्येक जाण भरता सामान्यांतलो सामान्य मनीस भरता म्हणजे एक जर च्याचे कप बसून तो जर पिवपाक वता एक 500 रुपयाची 10 रुपयाची च्या जर पिता जाल्यार तो 8 आणे 4 आणे टॅक्स भरता तो पयलेदा तो ताजो टॅक्स भरता तो पयलेदा ताका परत मेळपाक लागला खंय तरी ताका विविध स्किमांतल्यान मेळपाक लागला खंय तरी ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सांतल्यान मेळपाक लागला इतली वर्सां आमचे रस्ते आशिल्ले 2012 जेन्ना आमचें सरकार आयलें तेन्ना आमी रस्ते 1 मिटर हेवटेन आसूं 2 मिटर हेवटेन मेळटा तितले वाडोवपाक घेतले तो चोडण ब्रिजाचे म्हणटालो चोडण ब्रिजाचे आडमेळ हाडपाक सगळ्यांक व्हडली पार्टी ही कोण आनी ताका खबर बसून ना ना खबरूच ना मरे फर्स्ट टाइम तांणी जे लँड एक्विजिशन बिल जे केलां पळय पास ताका लागून म्हाका दिसता आनी हाच्या फुडें खंयचेच डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट घेवपाक येवचे ना आयज आमी सगळ्या कडेन कन्सेन्सस करून तांचे कडेन उलोवन म्हणून डिले जाता हे सगळें आयज चोडण ब्रिजाचें काम चालू जालां ताका तेंय खबर ना अनफॉर्च्युनेट सोड म्हणून खंय तरी एक सरकार अशें दिलें आमी की लोकाभिमुख सरकार आणि लोकांचो पैसो परत लोकां कडेन पावोवपाचें अशें सरकार You are saying It is a people's sarkar. It's a proper thing of welfare state. That's what you are saying. Okay. 2012 पहिली 2012 पहिली गोंयान रस्ते नासले आशिल्ले. लोक पुण्यान कुठले वताले. आशिल्ले? 2012 पहिली एकूय ब्रिज गोंयान नासलो दोनच आशिल्ले. 2012 पहिली एकूय प्रोफेशनल कॉलेज गोंयान नासली सगळे तुम्ही केले आम्ही 5 कॉलेजी रिपेअर केल्यो 300 स्कुलां रिपेअर केली कॉलेजी बांधलेले आमच्या सुनील, गोंयांत. सुनील, कोसळिल्ल्यो. सिद्धार्थ हांव इतल्याचे थांबता म्हणजे वेळ सोंपला पण म्हाका दिसता जे वॉर्मअप जावपाक जाय इलेक्शना खातीर ते बऱ्याच प्रमाणात आज स्टुडिओ भितर जाला वातावरण मदीं मातशें गरम जालें थंड जालें गरम जालें थंड जालें आय थिंक दॅट्स अ परफेक्ट बिगिनींग टू द कोड ऑफ कंडक्ट आनी इलेक्शनाचे फुडली 30 दीस प्रत्येकान आपली भूमिका तुमच्या मुखार मांडल्या आणि उरिल्ली दीस जे आसात त्याही दीस आमी तुमच्या मुखार प्रत्येकाची भूमिका घेवन येतले सगळी बाजू तुमच्या मुखार दवरपाचो प्रयत्न करतले सो दॅट गोंयकार कोणाच्या बरोबर फुडल्या इलेक्शनाक वतलो हे बरे भशेन ठरोवपाक शकतलो सगळ्या कडेन इतलीच विनवणी आसा राजकारण इलेक्शन 1 म्हयन्या पुरते आसा की प्रचार बरो जावं न्ही पण कडवटपण येवचो न्ही अल्टिमेटली आमकां 5 तारखेक फेब्रुवारीक अशेंच ह्या टेबलाचेर बसून एकमेकाक बरेशे हात दिवपाक बिटरनेस येवचो न्ही कारण गोंयकार ह्या शब्दां भितरच बिटरनेस ना तितलेच तुम्ही पाळटले इतलेच हांव मागता आणि हांगा थांबता आयले इतली बरे भशेन उलयले पहिल्या वाटी कितें बरो उलयता म्हाजो. बरं ओके सो फायनली सगळ्यांनी म्हाकाय प्रेस केलो म्हाकाय बरें दिसता सो थँक्स अ लॉट पवित्राबाद स्टुडंट नमस्कार